स्वच्छ भारताक गोंयकारांक टॉयलेटींच्यो अडचणी सुलभ टॉयलेटींचे केंद्राचे स्किमीचो व्हडलो उपेग ना। वर्साक 25,000 उत्पन्ना वेल्या लोकांक सुलभ मेळना। स्कीम बदलल्यारूच उपकारपाची म्हूण पीडब्ल्यूडी मंत्री सांगता। सुलभाचो गोंयांत एकलोच कॉन्ट्रॅक्टर, ताणें कामां अर्दवट सोडल्यात म्हूण आमदारांचो बोवाळ। 300 मेत्रांचे मुणकारी सुवातीत हेल्थाचे एनओसी टॉयलेटी बांदूं येता, ना जाल्यार खंय जमिनीची एनओसी घेवन कम्युनिटी टॉयलेट्स बांदपाचे। नुवें कॉन्स्टिट्युएंसी 58 सुलभ टॉयलेट्स पेंडिंग आहाय। मालकाची जर एनओसी मेळत जाल्यार आमी ती घेवं शकता। थ्रू पंचायत ही सगळी सुलभ टॉयलेटां आमचे कडेन येता। हेल्थ डिपार्टमेंट जी एनओसी दिताली ती कनेक्शन घेवपाक दिताली, वॉटर मिटर फ्री कनेक्शन आसता ताका दिताली। पूण जर लँड ओनरान मामलेदार कोर्टांत किंवा कलेक्टरा कडेन कंप्लेन करत जाल्यार आमचे इंजिनियर तें काम करना। आनी त्या खातीरूच तुजी कॉन्स्टिट्युएंसी जवळ जवळ म्हाका दिसता 130 नंबर सुलभ टॉयलेट्स तातली खुबशीं कामां अजून करपाची उरल्या। गव्हर्मेंट डिसायड करता पंचायत लेवलाक आरडीए कडेन दिवपाक। कम्युनिटी टॉयलेट आमच्यांनी बांदूं येता। थंय ज्या कडेन चड घरां आसा आनी थंय जर आमी कम्युनिटी टॉयलेट बांदूं शकता कोणालो दुसऱ्यालो जागो घालून, जाल्यार स्वच्छ भारत अभियाना अंडर तें काम आमच्यांनी सुलभ टॉयलेट ह्या आदी आमी हेल्थ सेंटराचे हाडून बांदलेले आहा। Is there a scheme or is there a provision for its onward maintenance or गोरिबांक गेले जे टॉयलेट भोल्या आनी पुजा करपा जायना। Let us lowest income for this particular toilet is 25,000 rupees. म्हाका दिसना गोंयांत कोण 25,000 रुपया एन्युअल इन्कम आशिल्ले लोक आसा अशे। काही हार्डली थोडे लोक आसतले। सो ही स्कीम एक तर आमकां बदलची पडटली, तुमी उलयता त्या प्रमाणे, किंवा ती इन्कम हें वाडोवचें पडटलें। कीप फॉलोइंग अप द मॅटर बिकॉज आमकां खूब कंप्लेन जाता की टॉयलेट जावना, टॉयलेट केलें जाल्यार आमकां बेजार करता लोक स्पीकर सर। गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम ही गोवा गव्हर्मेंटाची स्कीम न्हय, आमकां थंयच्यान ग्रँट मेळटा। आनी म्हाका दिसता 25,000 उत्पन्न आशिल्ले लोक गोंयांत कितले आसा हें हांवें सांगपाची गरज ना। तांचो नॉर्म्स तो आसा, तो आमकां फॉलो करपाक जाय। पणजे बीजेपीचो कॅन्डिडेट मुख्यमंत्री पर्रीकारान बुधवारा सकाळी उमेदवारी अर्ज भरलो। पर्रीकारान अर्ज भरचे पयलीं महालक्ष्मीचे दर्शन घेतले आनी पणजे चर्चीतूय वचून आयलो। काँग्रेसीचो पणजे कॅन्डिडेट गिरीश चोडणकार काँग्रेसीन बुधवारा निमणें डिक्लेअर केलें। जेएसएमाचो अध्यक्ष आनंद शिरोडकारान निमणें इलेक्शनाक देंवता। आप खंय एल्वीस नाजाल्यार वाल्मिकीक घालता। उमेदवारी अर्ज भरचे पयलीं सकाळी पर्रीकारान महालक्ष्मीचे दर्शन घेतलें। पणजे चर्चीतूय गेलो। आपूण जिखताच म्हूण पर्रीकार उलयलो। This is a part of the democratic and constitutional requirement that you have to get elected within 6 months. So, by election Panji, I am contesting and I am very sure that with support of all Panjekars and Goikars, गोयच्या लोकांचो पाठिंबा मोठ्या प्रमाणात दिला आणि पणजेकारांचो गोयच्या बऱ्या खातीर आणि पणजेच्या डेव्हलपमेंटा खातीर ह्या निवडणुकीत सरळ सरळ मोठ्या मताधिक्यान हांव बाबूश जॉइनिंग बाबूश नाही एवरीथिंग इज पॉझिटिव्ह एवरी स्टेप वॉट एव्हरी और एवरी इव्हेंट विच इज हॅपनिंग इज पॉझिटिव्ह बट वी डू हॅव अवर बेस स्ट्रेंथ so victory was never question mark. Now since they are not getting candidate the victory margin goes on increasing. म्हाका दिसता पणजेकारांक हांवें सांगपाची गरज ना। पणजेकारा भितर बरोबर म्हजें नातें 1 to 1 आसा। पणजेकारा बरोबर नातें काही लोक म्हाका सांगतात की तुजी एसेसिबिलिटीचो काही लोकांक शंका म्हूण तांकां सांगा हांव दिल्ली आशिल्लो, दिल्ली सुद्दां पणजेकारांक उपलब्ध आसतालो, पण आता पणजेच्यान दिल्ली येवप हें तशें सहजासहजी सोंपें ना। आता परत पणजे आयला, त्यामुळे कोणाकूय म्हजो दरवाजो 24 वरां उगडो आसतलो फॉर इमर्जन्सी पण नॉर्मल हाज्या खातीर बुधवार आनी शुक्रार इलेक्शन जातकच हांव एक दीस वयर आल्तिनाचेर आनी एक दीस शहरान आमी ऑफिस काडटले, त्या ऑफिसान उपलब्ध आसतलो। काँग्रेसीन निमणे पणजेची तिकेट गिरीश चोडणकाराच्या गळ्यान घाली। Mr. Girish Chodankar will be our candidate for 11 Panji Assembly constituency and Mr. Roy Naik will be the candidate for 19 Walpole constituency.
And as our president has appealed, I also appeal all the political parties, all the NGOs, and all the concerned citizens who are concerned about the democracy and democratic institutions which have been destroyed. I think I appeal them, all of them, that they should support our candidate, and we should, with the help of people of Panjim, we should create a history in Panjim by defeating the sitting chief minister, and people of Goa will be defeating second chief minister within the 6 months time. Casino's stand is very clear. PCC has already passed a resolution and it was a part of our manifesto. The casinos have been the ATM of this BJP government for last 5 years, and now Mr. Parrikar is continuing with these ATMs. They go out of way to help them. गोवा सुरक्षा मंचूय पणजे कॅन्डिडेट घालता. बाप्पा फाटी सरल्या उपरांत निमणे अध्यक्ष आनंद शिरोडकार स्वता इलेक्शनाक देवता. सगळ्यांच्या सहमतान आमची म्हणून जी एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आसा आणि वयली जी कमिटी आसा, एडवायझरी कमिटी आसा, तांच्या आशिर्वादान एकमतान गोवा सुरक्षा मंचाचे अध्यक्ष भौमनेस आनंदबाब शिरोडकार हांकां उमेदवार म्हणून हांव पक्षाच्या वतीन जाहीर करता. स्मार्ट सिटी सोडात मनोहरबाब, कचऱ्याचो प्रश्न जो आसा आतापर्यंत, गार्बेज प्रश्न जो आसा तो पणजेचो सोडूंक शकलो ना. ताणे तिसरो पूल मोठो बांदूं, त्या पुलान कितें इंटरेस्ट आसा आनी कितें फायदो आसा हे सगळ्या मिनिस्टरांक खबर आसा. पण फक्त लोकांचो ज्वलंत प्रश्न सोडोवपाच्या दृश्टीन ज्या प्रश्नांक काय फायदो ना मोठो आर्थिक दृष्ट्या, असे प्रश्न सगळे जे आसा ते पूर्णपणे दुर्लक्षित जाल्ले आसा. पणजे बाय इलेक्शनात आपूय कॅन्डिडेट घालपाचो प्लान करता. सध्या एल्विस नाजाल्यार वाल्मिकीचो विचार चल्ला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इलेक्ट्रिसिटीची बिलां आता जुलय ते सप्टेंबर प्रत्येक युनिटाक 24 पैसे कमी येतली. FPPCAचेर आयिल्ले 58 कोटींचे क्रेडिट सरकार कंझ्युमरांक परत दिवपाचो आसा. फाटल्या 3 म्हयन्यांत 92 कोटींचे FPPCA चार्जीस लायिल्ल्यान बिलांचो बोवाळ जाल्लो. आता ह्या 3 म्हयन्यांत क्रेडिट आयिल्ल्यान सरकार बिलां उणें करतलो म्हूण पॉवर मिनिस्टरान घोशणा केल्या. मुख्यमंत्री म्हणटा FPPCA प्रमाण बिलां चड देंव ह्या फुडें चालूच उरूं येता. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान FPPCA चार्जीस पॉवर बिलांचेर लायिल्ले आनीक एप्रील, मे, जून ह्या 3 बिलांचेर हे चार्जीस लायिल्ले. आनी त्या वेळार आमकां 92.58 crores गव्हर्मेंटाक भरचे पडलेले आनी ते चार्जीस आमी जे कंझ्युमर्स आहा तेंचेर बिलांचेर पास केल्ले. विरोधकांनी कांय लोकांनी हो प्रश्न लोकां समोर मिसगायड करपाचो प्रयत्न केलो. सरकारान टॅरीफ वाडयल्ल्याचो आभास निर्माण केलो आनी लोकां मदीं कन्फ्युजन केलें. 58.10 crores हे गव्हर्मेंटाक उलट क्रेडीट येयल्लें आसा. डिपार्टमेंट आतां फुडलीं जी बिलां येतलीं म्हणजे जें जुलय कन्जम्पशन जाल्लें आसा तें कन्जम्पशना पासून जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबराक हे 58.10 crores हे बिलांक परत आमी लोकांक क्रेडीट करून वयतले. FPP चार्जीस ते सादारण जे 100 युनिट आसा तेजेर आमी 62 पैसा हें केल्ले, चार्जीस एक्स्ट्रा येताले. आता ते -24 पैसा मायनस जातले. दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. इलेक्ट्रिसिटीचो बेज प्रायस जो आहा ताजेर एकदां फाटले जर तूं कितें एरियर्स आयले जाल्यार थोडेशे वाडटले. परत कितें रिफंड आयलो जाल्यार कमी जातले. हे इन्कम टॅक्साचे आमकां रिफंड आयल्या तातूंतल्यान कमी जाले ते आमी लोकांक पास करता. म्हणजे ही आतां फुडली 3 म्हयन्याची बिलां कमी जातली. घेवया एक ब्रेक.